फेक कोण डिग्री नसलेल्या पयलू तेजी बंद करपाक लायता. डिग्रीच नसलेले लोक या वर्साचो हो 4थो म्हयनो आमी अजून लोन घेवंक ना. पयलीं सरकारान लोन काढले काय 100 कोटी रुपया लोन घेतला म्हणून व्हडली बातमी तेजी पेपरवालेच करतात. म्हणजे 100 कोटी लोन, सरकाराक 100 कोटी लोन म्हणजे काय नाही खरें सांगप म्हणजे. कारण आम्ही बेजीकच्या आत्ताच्या घडीक ह्या वर्साक 4200 कोटी रुपया लोन घेऊ शकता. अजून एकूय घेवंक ना. म्हणजे फाटले फावटी 3200 कोटी घेवंक शकताले, आम्ही 2500च्या मदीं निभावला. दिस इज अंडर म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान ज्यो गायडलायन घालून दिल्ल्यो असतात ताज्याच तितकेच लोन घेवपाक मेळटा. आणि बेजीक लोन घेतलेले आम्ही अशा पद्दतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरात जे आहा पळय हे पैसे सातत्यात घालीत असता. का म्हाजो सांगपाचो उद्देश इतकोच आसा की फायनान्शियल कंडिशन सरकाराची स्ट्रॉंग आसा आणि आमकां बेजीक अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चरान आणि मुळात एज अ मुख्यमंत्री म्हाका तरी, कारण लोकां खातीर लागपी गजाली आणि विशेष करून लोकांक पब्लिकाक आसतल्यो, युथाक आसतल्यो